बंद करा हा हाय फ्रेंड्स, हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आनी आमी न्हावन धुवन सामकी रेडी आसा म्हणटा तशी पूजा बीन करून. सो गायज कालच्या विडियोन तर हांवें तुमकां सांगलेले की आमच्या घरान एक प्रोग्राम हा बारीकसो देवाचो म्हणून. सो तो फायनली आयज आसा आनी आमच्या घरान आयज पट जेवयतात. पटाचें जेवण आसतलें आयज जेवपाक म्हणटात तशें. सो तुमकां पळोवपाक गावतलें. आनी आमचो भट जेवयतात तो घरान जेवयनात. एक रूम आसा आमचो स्पेशल देवाचो, थंय जेवयतात. आणि तो रूम म्हणतात तसो न्हय, भरपूर जुनो आसा. कारण पिढ्यान पिढे अशें कितें म्हणटात पळय तसो आसा तो. आनी थंय अशें स्टायल्स बीन तशें कांय ना. आजुनूय मातयेचोच आसा तो. आनी शेण आसा आजुनूय. आमी थंय आजुनूय शेण काडटा, शेणाची जमीन आहा. फुडें तुमकां कळटलें कसो कितें आहा तो. आनी सद्या तयारी म्हणटा तशी चालू आसा जेवणाची बी. भायर सद्या तयारी करतात ती, कारण भट रांदतलो आमचो, आमी कांय रांदची ना. बटाच्या हातचें जेवण आयज जेवपाक गावतलें. बट बाकीचे म्हणटा तशें कटींग करप, शिनप बीन चालू आसा. भायर मम्मी बीन शिनता. आनी चला तर दाखयता तुमकां कशें कितें आमची तयारी चालू आसा ती बटाच्या जेवणाची. आनी कांयच पळोवंक शकता तुमी हांगसर गजाली करून करून हेंची कामां चालू आहात. पळयात फॅमिली टायम आमचो हांगसर चालू आसलो. काम करता करता आमच्या गजाली बीन चालू आसले. आनी काका भटाचोय आमी वेट करताली, कारण काका भट अजून येवंक नासलो. आनी सायड बाय सायड कामूय म्हणटा तशें चालू आसा. खंय दिवंक जाय मांगरा? आकाश घे, आकाश पहिली काय दोनची पहिली काय पावणी ना. तर गाय सध्या आमी आसा आमच्या मांगरान म्हणटात तशें, कारण ह्याच मांगरान आमी भट जेवयता. सो बारीकसो टूर दिता तुमकां कसो कितें आहा देवाचो रूम तो आमच्या. आनी आकाश भायर नाल्ल घेवन येयल्लो आसा, कारण भटाक हाडून दवरले आमी नाल्ल हांगसर. बाकीचें सगळें सामान हाडून दवरला. सो टूर दिता तुमकां फटाफट. केळो येयलो. सो गायज हांगसर लायतात तोरण आमी. न्यू म्हणटात तशें, ते जुने जाले. आनी काका हांगसर तोरण लायता. जुगाड मस्त जालें पुरो तो. आणि हांगा दिदी पळयात तोरण लायता. दिदीन मनार घेतलेला हा सागळ सारक्या. सो गायज आतां हांव तुमकां दिता टूर. सो भायल्यान असो दिसता आमचो देवाचो रूम. हांगसर बेश्टे सिमीट आहा, पूण हेच्या फाटल्यान ना मातयेचीच भिंत आसा. पळोवंक शकता हांगसर मातयेचीच भिंत आहा. आनी हांगसर न्हू आजुनूय शेण आसा. टायल्स बीन तशें कांय फॅन्सी ना. आनी भितर दाखयता तुमकां. सो पळोवंक शकता तुमी हांगसर ना भितरल्या सायडीन सगळ्याक म्हणटा तशें मातयेचेच आसा. हे आमच्या देवाचें आसा. आनी हांगसर पळोवंक शकता तुमी फूल भिंत मातयेचीच आहा. अजून अशें कांय दिसचें ना. आनी हे भरपूर न्हय जुनो आसा आमचो देवाचो रूम. हे पळयात. आनी हांगसर पळयात दाखयता तुमी हे आसा न्हू, हे भरपूर जुने आसतले. थोड्या लोकांक खबर आसतलें हाका कितें म्हणटात ते. हांगसर म्हाका दिसता कपडे लावपाक बीन करताले. आनी हे पळयात हांगसर सगळ्याक मातयेचोच रूम आसा. आनी हांगसर थोडे आमचे हे आसा सामान आसा जे यूज जाता हांगसर ते पळोवंक शकता. आनी हांगसर अजून शेणूच आसा. आनी गायज हांगसर पळयात थोडे सामानूय आसा पयलींच्या
काळातले म्हणतात तसे ट्रंक म्हणतात ना एका ट्रंक बीन असे भरपूरशे कितें आसा हांगसर. पाटलो अजूनही यूज करतात बट थोड्या गोष्टी हांगसर असे पय सारखे आहात जुने. हांगसर पळोवंक शकता कितें कितें आसा कारण हे यूज जाता आमच्या घरा खातीर. सो हांगाच दवरतात ते सगळे जाणां. आणि असो हा रूम सगळ्याकून मातयेचो हा. सो गाईज आमचे कटिंग बीन करून झाले, जेवणाची तयारी करून झाली. भटाचो वेट करता आम्ही. फड काय अजून येऊन ना. आणि आमच्या हांगसर ना सध्या आम्ही चा पार्टी करता. पळयात सगळी चा पार्टी सध्या चालू हा. चा पार्टी करता. ब्रेक टाइम चालू हा तरी अजून येऊंक ना कोण कोण येवपाचे आहात. सो सध्या आम्ही इतली जाणां आणि चा पार्टी चालू हा. सो तो आसा आकाश, ही आसा चाची, हे आसा अंजली, तो आसा आदी आणि ही आसा काकी. आणि काकी नेवीन आसा. सो सध्या चा पार्टी यांची. कसली चा गे? फुट्टी का दुधाची? सो गाईस आयज आकाश हसलो. अंजलीन हाडले दूध. हाडले कोणा? काका भटा. काका भट अजून येऊकूच ना. सध्या सगळी बसून भटाचं वेट करता. पोया भट केन्ना येता तो. सो गायज वेट करून आता भट येयल्लो आसा आणि आता भट जेवपाक स्टार्ट जातलो. सो कंटिन्यू राहा, स्किप मात करून. हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता आमचो काका भट येयल्लो आणि जेवणाकूय स्टार्ट जाल्ली. आणि बाकीचे जे तर सगळे आमी चिरून बीन दवरलेले. देवाचें सामानूय हांगसर हाडून दवरलेले. आणि सगळीं जाणां पळयतालीं काका भटाक आनी कितें जाय काय म्हणून. काका भटान तर रांदपाक स्टार्ट केल्लें. आणि हांगसर आकाशूय पळयतालो कितें जाय नाका तें. आणि हांगसर देवा कडेन मातशें क्लीन करूंक जाय. सो अशें करून आमचें जेवण म्हणटा तशें स्लो स्लो चालू असलें. सो गायज ही आसा म्हाजी कजन सगळी. पळोवंक शकता तुमी. आयज सगळीं जाणां येयली. हरशीं कितें जाताली आमी दोगांच व्हिडिओ नासतली आणि आयज पळयात हय दोगां जाणां येवंक ना कारण ना 5 जाणां येवंक ना कजन. संचित सार्थक तरी थोडी येवंक ना. आणि व्हिडिओ पळोवन मागीर म्हणटली आमी वचोंक ना म्हणून. सो गायज सध्या आमी वेट करता. भटाचे अजून चालू आसा रांदप बी. सो सध्या आमचो ब्रेक टाइम हा आणि आमी हांगसर मजा मारता. आणि भायर पावसूय पडटा एकदम थंड सामको. काकान न्हू हांगसर दाळ करपाक घेतलेली. पयलींच म्हणटा तशी दाळ करपाक घेतलेली आणि दाळीचो वास सगळे कडेन रुमान जाल्लो. आणि सगळीं एक्सायटेड आसली कारण वर्सान एकदां अशें जाता की आमकां काकाच्या हातचें जेवण जेवपाक मेळटा. आणि बाकीचे सगळे हांगा चिरून दवरलेले लागींच दवरलेले कारण काकाक बरें पडोंक जाय म्हणून. तेज्या उपरांत काकान हांगसर सोलकडी पिवपाक घेतली. आणि सगळीं धाकटी भुरगीं बसून पळयतालीं काका सोलकडी कसो पिळटा तो. आणि काकाक गजाली बीन सांगतले. आणि हांगसरूच आमी भट जेवयता आणि हांगसरूच आमी जेवण करता ह्याच रुमान. अशी पयलीं पासूनच परंपरा हा. जेन्ना आमचे आजे असले पणजे असले तेन्ना पासूनच ही परंपरा. आणि हो रूमूय असो हा की आमच्या आजे पणजे आसतनाच्यान हो रूम आसा असोच आसा. हांगसर लायटूय कमी आसा. लायट चड ना आमच्या ह्या रुमान. आणि जे हांगसर क्लीन करता म्हणजे भाई आमचो क्लीन करता हांगसर तेय बीन आमच्या घरान जेंट्सूच करूं शकता. दादले मनीसूच करूं शकता. बायलां करूं शकना. कारण आमी हांगसर भट कित्याक जेवयता तोय बीन तुमकां सांगता. कारण जेन्ना आमच्या घरान कोण एक्सपायर जाता तेन्ना आमच्या घरान थोड्या गांवान अशी रिती आसतात की जेन्ना कोण एक्सपायर जाता फॅमिली मेंबर तेन्ना म्हणटा तशें सोडून हाडप आसता. थोडे डाम करप आसता. अशें थोड्या गांवांनी रिती आसता. आनी आमच्या घरानूय ही रीत आसा. जेन्ना आमच्या घरान कोण एक्सपायर जाता तेन्ना आमी तांकां सोडून हाडटा. तेंचे डाम करता. आनी जे आमच्या घरांतले डाम आसता ते ह्याच रुमान आसता. आनी ह्याच रुमान अशें चड कोण येवप वचप अशें जायना. सो हांगसरूच आसता ते. आनी वर्सान एकदां हांगसर भट जेवयतात आमी. आनी सगळीं बसून वांगडा जेवता बीन. आनी सगळीं एकत्र येतात म्हणटात तशी. आनी पयलीं पासूनच ही परंपरा हा. वर्सान वर्सा म्हणटा तशें भट जेवयतात आमी. आनी काकान हांगसर पुजेची तयारी स्टार्ट केल्ली कारण जेवण तर आमचें सगळें रेडी आसलें. आतां फकत उरलेली ती पुजा. आनी हांगसर सगळीं धाकटी भुरगीं पळयतालीं आनी आकाश म्हणटा तसो मदतूय करतालो काका भटाक कितें जाय तें. आनी काका भटान एकदम इजी रांगोळी काडलेली. आमचे कडेन अशी जावची ना अशी रांगोळी फटाफट काडलेली. आनी जो तुमकां नाल्ल दिसता तोय बीन आतां काका भट बदलतलो. तो बदलून दुसरो दवरतलो. आनी जो जुनो आसता तेची आमी मागीर चुरणी करून सगळीं जाणां खातात जेन्ना जेवता तेन्ना.
सो गायज तुमकां कळत आसतलें आमी हांगसर भट कित्याक जेवयता ती आनी ही पयलीं पासूनच परंपरा आहा आनी आतां थोड्याच वेळान भट जेवपाकूय स्टार्ट जातले कारण पुजेची सगळी तयारी जाली सगळें सामान हाडून दवरलेलें आनी काका भटांनी सगळें हांगसर रेडी केला सो आतां पुजा स्टार्ट जातली. प्राणाय नमः प्राणाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः ब्रह्मणे नमः महागणाधिपतये नमः नैवेद्यं नमः दीपानि चन्दनं नमर्पयामि तवर्थपूमि फलं बुलञ्च सुवर्णपुष्पदासमाञ्च दक्षिणाञ्च नारिकेलफलां नमर्पयामि जितेवरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्तो जराधरमूर्तये ब्रह्मणे नमः महागणाधिपतये नमः पुष्पाञ्जलिं पाणिपद नमस्करोमि कार्यमे सिद्धिमायातु वृद्धिर्विधाति विघ्ननाशवाणि महागणपति प्रियतां देशिनीं गुरो सन्तु आगमार्थन्तु देवानां मनार्थराक्षसां कुलेवतां ततो देवदत्तादकारणं इतंदे प्रणिकाक्षो नमस्ते स्वभावना सुब्रह्मण महापुरुष पूर्वज कुमुदे ब्रह्मशंख चक्रोपितम चतुर्भुजं नमः दोन्ही नालांचेर का ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नमस्ते अक्षतान् आता पंच दू पाणी घाल चंदे पुनिकाक्षो देववाहनो ब्रह्मदेवाय तदाना व्यक्तरूपिणी नमो वासुदेवाय ज्ञानरूपिणे देवानंदानवानायो सामान्यमसि दैवतां तदा चरणं नमामि शरणं तव एकत्वं महन्ताय विद्या समावृता निस्तरन्ति मनीषिणः आत्पुष सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तमस्तु उद्रौषधिकसमधिकरते श्रीखण्डं चन्दनं दिवन्दाढ्यं सुमनोहरं विलेपनां जगन्नाथे चन्दनं समर्पयामि पिन्दलमसि शीतलत्रैष्टकधारयेत् अर्चयेत् परमेश्वरो नमः पुष्पं समर्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतं पूजं धूपमाग्रयामि जो वर्ति संयुक्तमचारिमान् प्रयच्छामि देवाय परमात्मने तासमान् दर्शयामि नैवेद्यं कानिवस्मितं किंबुधरागं महागणं सर्जयामि नमः उल्लेखिता मी पाय पड मंगलमूर्ती मोरया आता होताना असलो थंय दवर तिथे वयर किंदर घालबो ते असेच घालू का हा तिथे वयर घालबो जे कपडा घालून घालत पाय पड नमस्ते देवायो ही तो कागद देणार बाबू तो दे कागद ज्ञान घेण्याचं म्हणून सांगितलं आपल्याला
कोणी आईस्क्रीम घेऊन पाव का आणि कोण असतील इतकं दुसरा बस काय येतात मध्ये हो सगळ्यात चालूच ते आता लोक पाव ह्या खातात ना जेंदर ना तू काय डायबिटीज अजून काय ना बरं हां आज आम्ही आपली बरोबर आमची चॉईस बघतो बरोबर धारण मी शार रोजला पण बरोबर देता तुमचा जो लई करत पान एक जो प्रमुख देव मामन संपूर्ण भगव अग्निम परिसमवनम अग्निम परिसमवनम अग्निम परियुक्षणम अग्निम हम बोटा सोडतो ते आणि करतो माधनम करियश्ये नंदुते ऋतुमंग धन्यानिष्ठानं मुख्यतीर्थम तुष्पदीम अष्टदं क्याका अद्यावती भी अक्षय पवित्रं पाचिदेव दोष जाविते एक बार में विषय समय तो में भी होगा चलो या बताइए हां देव अग्रे हु ये मानिए भो जात वेद सुंदन कुतुंगने धनधान युक्तानो सरल वेद ते दपसु ये नमो नमः जात वेद धन नमो धार मागचे काय जाणार काच्या सुकी आहे इतनो काच्या सुकी आहे हम अग्निम गंध सो गाईज आमचं बॉड बीन जेवण चालू आता सगळी जण बसल्यात आणि हांवूय बीन मातशें बसला कारण आता रोखडेच जेवपाचो टायम जातलो आणि जेवण वाटपाचोय टायम जातलो सो आता जेवतली कारण सगळें चालल्या भोडटाचें सगळें काम चालल्या आता फकत उरला ते जेवणाचें काम सो आता सगळीं जाण जेवपाक बसतली सो मातशें 2 मिनटां म्हटल्यार हांगसर बसोन घेवया सो तेका लागून बसला आणि भट जेवण चालू आमचं पहिली पंगत आमच्या हांगसर बसलेली आणि जेवण एकदम गरमागरम असलें जेवण स्टार्ट जाल्लें आणि भायर एकदम थंड पावस पडटालो काकाचें आजचें गरमागरम जेवण आणि भायर एकदम पावस वातावरण सामकें बरें जाल्लें आणि तितून फॅमिली मेंबरूय सगळे वांगडा आसले तशें पळोवंक गेल्यार थोडे फॅमिली मेंबर म्हाजे येवंक नासले कारण तांकां पॉसिबल नासलें ते व्हिडियो पळयतात आसतले म्हाजी आणि जेन्ना फॅमिली वांगडा येता तेन्ना भरपूर मजा येता आणि भरपूर बरें दिसता जेन्ना आमी सगळीं जाणां वांगडा आसता हांसता खेळटा आनी मागीर आमची पंगत बसली बायलांची म्हणटात तशी आणि थोडे काकी बीन म्हाजे येवंक नासले ते व्हिडियो पळयतात आसतले आणि हे म्हाजे आजे म्हणटात तशें पळोवंक शकतात तुमी आणि म्हाज्या कडेन जाता तितले हांवें कॅप्चर करपाची ट्राय केली कारण बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां कॅप्चर करूंक जाय एक याद म्हणून उरता आणि आकाश म्हाजोय व्हिडियो कॅप्चर करतालो आणि हांगसर आजी बसलेली आणि जेवण जाल्या उपरांत हांगसर सगळीं जाणां भायलें वातावरण एन्जॉय करताले आणि जेवण आमचें पळोवंक शकता दाळ सोलकडी चुरणी शीत आणि बटाट्याची भाजी काकाच्या हातचें जेवण गरमाक गरम आणि खंय वचूंक जाय हितूनच तर बारीक बारीक गोश्टीन मजा आसता सो गाईज चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो आनी म्हाजी फॅमिली बीन पयली आसतली तुमी कारण सगळी फॅमिली येवंक ना थोडीच फॅमिली येयली सो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन ते आमचो देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांचें बाय